शेनवारा गृहनिर्माण मंत्र्याच्या हस्तुकी रेईश मागूश ड्रेनेज आणि रस्त्याच्या डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ झालो। हे काम सुमार 72 लाख खर्च करून जातले म्हण माहिती गृहनिर्माण मंत्र्यान दिल्या। RDX गुवाहाटी रेईश मागूशच्यान गौतम शिरोडकार। आयज रेईश मागूश पंचायत एरियन विद्या एन्क्लेव विच इज अ पार्ट विच इज एडजस्टंट टू PDA कॉलनी आणि निग्लेक्टेड असो पार्ट असलो खूप वर्षाक। हांगासर तांकां रोड फॅसिलिटी नासली, ड्रेनेज सिस्टम हांगा नासलो आणि ते लोक तशेंच हांगा रावताले। जेन्ना हांव इलेक्ट जालो तेन्ना म्हाका तेंचो रिक्वेस्ट येयलो, दे कॉल्ड फॉर अ मिटींग, ऑल द रेजिडेंट्स गॉट टुगेदर एंड दे रिक्वेस्टेड मी की हांगासर तेंच्यो मूलभूत सुविधा ज्यो आसा, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पोल्स, स्ट्रीट लायट्स हे जावच्यो म्हणून। स्ट्रीट लायट्स ऑलरेडी आमी हांगासर घातलेल्यो आसा, ती सुविधा लोकांक पाविल्ली आसा। आयज आमी इनॉग्रेशन केलां ड्रेनेज सिस्टम जो हांगा जावपाक जाय बिफोर रेन्स, ड्रेनेज एंड फॉर अ रोड इट इज मस्ट। रोडा सायडीक जर ड्रेनेज ना जाल्यार रस्तो पिड्यार जाता म्हणटा। सो अलॉंग विथ द रोड वी हॅव प्रपोज्ड अ ड्रेनेज सिस्टम, म्हणजे रस्त्यार जे उदक पडटलें तें ड्रेनेजान वचून वयतलें आणि तेज्या उपरांत द नेक्स्ट स्टेप वी आर टेकिंग इज ऑफ हॉट मिक्सिंग दीस पर्टिक्युलर रोड। हो टोटल एस्टिमेट आमचो जालो आसा 72 lakhs आणि तितून ड्रेनेज आसा, हॉट मिक्सिंग आसा। सो रायट नाव वी आर इनॉग्रेटिंग द ड्रेनेज। Besides this, I have proposed for a sewerage system all along from PDA colony, मागीर हांगासर विद्या एन्क्लेव, तशेंच जी ग्रीन व्हॅली आसा फ्रॉम नवतारा ग्रीन व्हॅली, गौतम इस्टेट आणि फुडें सांगोंडा बेला विस्ता आणि अशीच फूल सालिगांव एरिया आमी फूल एक DPR रेडी केलो आसा विच इज एस्टिमेटेड टू रफली टू अराउंड 1.72 lakhs आणि हो सुद्धा प्रोजेक्ट पायपलायन आसा। सो दॅट प्रोजेक्ट ऑल्सो वील फॉलो। बट हांगासर नेसेसिटी असल्या कारणान आमी रस्त्याचें काम पयलीं घेतलें आसा। रस्तो सामको तुमी जर पळयशात जाल्यार रस्तो सामको पिड्यार आसा, तो रस्तो करपाची खूब गरज आसलेली। बट प्रायोरिटी इज गिवन टू द ड्रेनेजीस। बेश्टो रस्तो करून बेश्टो ताका एक लेयर कार्पेट घालप इज नॉट रायट। So everywhere, wherever development of roads we are doing, we are seeing to it that the roads should have drainage systems. ज्याच्या कारणान रस्त्याची जी ड्युरेबिलिटी असता ती उरता। रस्त्याक म्हणजे उदक उरत जाल्यार रस्तो पिड्यार जाता। तर प्रत्येक जाग्यार आमी रस्त्याची ती ड्युरेबिलिटी लावन ड्रेनेज घालता। आमी वी हॅव प्रपोज्ड रोड फ्रॉम कुकेरो सर्कल टू सेंट एलेक्स चर्च, चोगम रोड फुल्ली आमी डेवलप करतले विथ GSIDC आणि GSIDC तेका पयली सेम मॅनर ड्रेनेजीस करतले। वेर एवर पॉसिबल रोड वायडनिंग जातली एंड देन अ कार्पेट विल बी लेड विच विल लास्ट मिनिमम फॉर 15 to 20 years. दॅट इज अ टार्गेट। परत रोड मेंटेनन्स जावपाक जायना। रोड एकदा जो करता तो एटलीस्ट 15 वर्सां तरी रोड उरपाक जाय। सिमिलरली फ्रॉम बेतीम पेंजिम ब्रिज टू नेरूल ब्रिज वो रोड जातलो। मदीं बायपास एक आसा, म्हणजे खूब वर्साचो वेऱ्याकारचो ड्रीम आसा, जो रोड कंजेशन जाता वेऱ्या, त्या रोड कंजेशनान तेका एक पर्याय म्हणून आमी एक दुसरो एक बायपास रोड आमी चिंतलेलो आसा। आनी दीस फायल इज ऑलरेडी बीन हेजेर एक कन्सल्टंट अपॉयंट जालेलो आसा आणि द फायल इट वील बी टेंडर्ड व्हेरी सून। सो ते एक काम स्टार्ट जातलें। जर मूलभूत सुविधा जशें हांवें प्रॉमीस केल्ले लोकांक, आय एम नॉट प्रॉमिसींग कॉस्मेटीक चेंजीस बट बेसीक निड्स आणि बेसीक गरजो ज्यो आसा, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, वॉटर, हे लोकांक सारकें मेळपाक जाय। आयज आमकां खूब खुशी जाता की आयज हनुमान जयंतीच्या ह्या शुभ मुहूर्ताचेर आमचे ऑनरेबल हावजींग बोर्ड RDA कोड मिनिस्टर श्री जयेश साळगांवकर यांच्यांनी प्रायोरिटी बेसिसाचेर आमच्या ह्या विद्या एन्क्लेव्ज वाठारान ड्रेनेज आणि रोड कन्स्ट्रक्शनाचे कामाचे आयज उक्तावण केल्लेले आसा आणि तेंच्यांनी प्रॉमीस केला की ह्या एप्रील महिन्याच्या 25 तारखेपर्यंत हे काम कंप्लीट जातले। ह्या वाठारान फाटल्या 5-6 वर्सांक कांयच डेव्हलपमेंट जावंक नासलेलो आणि ह्या विद्या एन्क्लेव्जाच्या लोकांचे हांगा रोड जावचो म्हणून खूब दिसांचे मागणे आसलेले आणि आयज ते कंप्लीट जाल्लेले आसा। आणि आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान पर्सनली PWDन वचून ही फायल फॉरवर्ड केलेली आसा।